कोडले डंपाचे केशींत सेजा वेदांताच्या ऑफिसरांआड एफआयआर केला। कोडली मायनीर डंपापोंदा चिड्डल्ल्या खांड्यापारच्या मनोज नायक कळंगुटकाराची बॉडी चौथे दिसा सांजे मेळ्ळी। ह्या प्रकरणात बेजबाबदारपणाक लागून सेजा वेदांताच्या ऑफिसरांआड कुडचडे पोलिसांनी एफआयआर केला। कोडली मायनीचेर मनोज रिपर ऑपरेटर म्हणून आशिल्लो। सध्या कोडली मायनीवेली मीन येरादारी बंद। सेजा वेदांताच्या कोडली मायनीर एक्सिडंट जावन 4 दिसांनी रिपेर ऑपरेटर मनोज नायक कळंगुटकाराची कूड मंगळारा सांजे उसरा मेळ्ळी। नौदळ आनी नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंटाची टीम फाटले 4 दीस मनोजाची बॉडी सोदताले। मंगळाराय सोद मोहीम चालू आशिल्ली। पावसाक लागून रेस्क्यू ऑपरेशन मातशें बंद केल्लें। मागीर दनपारां परत सुरू जाल्लें। दनपारां मनोज नायकाची फामील मायनीचेर वचून आयली तेन्ना बॉडी मेळूंक नाशिल्ली। सांजे मेळ्ळी। मजगतीं बेजबाबदारपणाक लागून सेजा वेदांताच्या ऑफिसरा आड कुडचडे पोलिसांनी एफआयआर केला। आयपीसीचे 337 कलमा खाला बेजबाबदारपणाचो आरोप लावन कुडचडेचो पीएसआय सनीत कवळेकारान एफआयआर केला। मनोजाची बॉडी हाताक लागना तो मेरेन कोडले मायनीवेली मीन येरादारी बंद म्हूण गांवचो लोक सोमारा उलयतालो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी मयूर नाईक। मडगांव रेल्वे स्टेशनार नवो प्लॅटफॉर्म केला। 3.25 कोटी मोडून कोंकण रेल्वेन प्लॅटफॉर्म नंबर 4 उबारलो। प्लॅटफॉर्म पॅसेंजरांक बऱ्याक पडटलो। सगळीं कामां जायत आयल्यांत। प्लॅटफॉर्म रोखडोच लोकांक उक्तो करतले म्हूण कोंकण रेल्वे सांगता। हो प्लॅटफॉर्म सध्या आयिल्ले गेल्ल्याची न्हिदपाची सुवात जाल्या। गुन्यांवकारांचो अड्डो जावचे पयलीं रेल्वेन थंय लक्ष दिवचें म्हणून लोक उलयता। 3.25 कोटी मोडून कोंकण रेल्वेन मडगांव स्टेशनाचेर नवो प्लॅटफॉर्म उबारला। प्लॅटफॉर्माचें काम लागीं पुराय जाला। आख्या सायडीन आशिल्लो हो प्लॅटफॉर्म पॅसेंजरांक खंय बऱ्याक पडटलो। The engineering cost for construction of only platform is around 1.4 crore. Then provision of shelter, modular shelters, what we have provided, it's 32 lakhs. Then there's one ramp provided connecting the existing ramp foot over bridge, and that has cost us around 55 lakhs. And surfacing of the platform, that has cost us around 30 lakhs. So this platform is getting ready. We are providing this ticketing facility also on this platform so that passengers need not come on the main side of the station to buy their ticket. They can directly come to this platform 4 and purchase their ticket for current journey. And works have been completed in all respect, and shortly it will be open for the passengers. प्लॅटफॉर्म बरो बांदला, मात सध्या वापर नाशिल्ल्यान थंय रातभर लोक न्हिदतात। तो अड्डो जावंक जायना। सीसीटीव्ही आनी मोडिल्ले कंपाऊंड बेगीन बांदून काडचे म्हूण थळावे मागतात। सुरक्षेचे दृश्टीन हांगा सीसीटीव्ही इन्स्टॉल करचे पडटले, कारण हो पयलीं प्लॅटफॉर्म 1 आनी 2 आसतना आनी चारी वाटेन कंपाऊंड आसतना कंपाऊंडा बुराक करून सोरो व्हरताले, आनी आतां तर हें कंपाऊंड सामकें लागीं आसा प्लॅटफॉर्मार टेकून, आनी कंपाऊंडा आनी रस्त्या म्हणजे हायट व्हड काय ना, म्हणजे पार्सल इजिली तुमचे आनी पास करून जाता। मुख्य म्हणजे ते हे जे बेवारशी लोक न्हिदतात तांची काळजी घेवची पडटली, कारण चोरयो वाडटात। रातचो कोण हांगा येवन न्हिदता, सकाळचो खंयच्यान येता, कोण कितें काम करता तें कोणाकच कांय कळना। फाटल्या दिसांनी हे प्लॅटफॉर्म नंबर 1 सीसीटीव्ही कॅमेरा आसतना एक चलयेक किडनॅप केले, ताजो अजून पर्यंत तपास लागिल्लो ना। प्रुडंटा खातीर भीमाशंकर पाटील। give a commercial break.